डिसेंबराची 2 तारखेर हेटीच्या दिसाक ते एक जाण इश्ट हे शिमिताराच्या खंय दारार आसले. तांचे एकामेका सांगाता तांचे उलोवप जाताले. ते इश्ट जावन आसले मिस्टर जिवीत, मिस मरण आनी मिसीस पुनू जिवनपण. हेटतेचो दीस मोगाच्या तो आमी जाणा. शिमितेर काय बरी आमी न्हिटयता. सगळे फोंड वात्यो पेटोवन फुलां घालून सर भोंवती शिमितेरच्या बाउंड्री वॉलाचेर लायट घालून तो दीस सगळोच खुशालकायेचो. आनी तेन्ना खंय मोगाचें तूं ते गीस अशें म्हणटा मिस्टर जिवीत खंय मरनाक म्हणटा आगो मरण कित्याक तूं दुखी आसा. आयज तुजो दीस आनी तुज्या फेस्ताचो दीस आनी फेस्ताच्या दिसाक तुजें तोंड इतलें काळें. हे फेस्ताच्या दिसाक तूं इतलें दुखी आनी मरण खंय जिविताक म्हणटा वय हांव दुखी आसा, हांव निराशी आसा. पुनर्जीवनपणान म्हटलें खंय आगो बाय तूं कित्याक दुखी आसा. खुशाल जावनूय पळय कितलो लोक पुस्कळ लोक तुज्या घरांत आयला आनी तेन्ना मरणान खंय जिविताक खंय म्हटलें. तुमीच पळयात पुस्कळ लोक आसा कितलो लोक म्हज्या घरांत आसा आनी तांचें तोंड पळयात. तोंडार तांच्या खुशालकाय ना. हें तोंड निराशी जाल्लें आसा, रडटा जिवितान खंय मरनाक म्हटलें. पळय तूं जेन्ना बाबाच्या बायेच्या रुपान संवसारान येता कितली ती खुशालकाय. बाप जालो 3 फोगोट्याचें मारण, बाय जाल्यार 2 फोगोट्याचें मारण. बाय जालें जाल्यार जेलोबे वांटप, बाप जालो जाल्यार पेडे दिवप. हे सगल्याच्या घराक खुशालकाय. आयज हे घरान सगळेंच आसा. वात्यो त्यो पेटयल्ल्यो आसा, फुलांचे झेले आसा, फुलां आसा, सगळीच भिजली झगझगता आनी चकचकता हे म्हज्या घरान. पूण खुशालकाय ना. आनी तूं म्हाका कसो खुशाल राव म्हणटा. आनी तेन्ना पुनर्जीवनपण मरनाक म्हणटा तुका आवड आसल्यारूच म्हाका आवडत आसा. जशें एक बी जमनीर पडोन कुसता जाल्यार बियाक नवो रोंप येता, नवी रोंपी येता, नवी फळां मेवतात. तेच सांगता चोरी तर हे मनीस संवसाराक पाठ करून मेलो जाल्यार तेन्नाच म्हज्या जिवितान भितर सोदता. देखूनच हे मनशान तुज्या घरान येवकूच पडटा. दुखाची वस्त न्हय ती, खुशालकायेची वस्त. कारण हे जिवितांतल्यान हे रोपे सारकें नवेपण नवें जिवीत तांकां मेळटा. तें जिवीत म्हटल्यार देवाच्या राज्यान. जो सरवंडार जो जेजू ताणें संवसारांत मनशाची सरवण केली, काळोखांतलो उजवाडाक काडलो, मरणांतले तांकां जिवंतपण फावो केलें. तो जेजू ताचे दुसरे येणे तांकां घेवन स्वर्गार वेता. हे भाशेन देवाचें म्हणटकूच खुशालकाय न्हय. ही दुखी जावपाची वस्त, ही कोंत दवरपाची वस्त, निराशी जावपाची वस्त हाजी जिवी आसात. हे शिमेतेरींत आयिल्ली आसात. फाल्यां ताणेंय मरूंक जाय, फाल्यां ताणेंय तांची कूड ह्या घरांत हाडूंक जाय. ओतमो मात म्हाका फावो जाता. हे देवाचो उपकार तूं पळोवंक पावता. म्हणटूच मोन्नाक सांगता तूं भिवची गरज ना. कारण तुजे वरवीं खरो वर्थ म्हाका मेवता. दर एक मनीस जल्मता, मरता आनी पुनर्जीवन जाता. देखून जेजू म्हणटा हांव पुनर्जीवनपण आनी मरण. हांव वरोप आनी शेवट. आनी
तेन्ना मरण सोजमता बुजवून घेता आनी पुरो जीवन कोणाक म्हणटा खऱ्यानूच जरी तर मरण हांव तर ना जायत जाल्यार हे संवसारान तुजे सरशी हांव पावूं तुजे सरशी भाग हे म्हाका जाय तिगाय जिवीत मरण आनी पुनर्जिवीत हे परबेचे दिसा वेग मारून खुशाल राव वस्त असो मरून हो फेडतेचो हे हेडतीच्या दिसा तांचो सगळ्यांचो उगडास करता पुनर्जीवन पण मेळोंक ना जाल्यार ती आजून कश्टळटा जाल्यार प्रगतोरीन तांचे पासून मागो मिसा भेटोवंक तांकां सर्गीचें दायज फावो जावं हे परपंच जिवीत तांकां फावो जावं गॉड थँक्स यू